यूथ ऑफ GSB समाज बांधवाक मिगेल नमस्कार. तुम्ही प्रश्न निमगेले मी अध्यात्म क्लास सुरू केलें तातूंत भगवद्गीते कशें सुरू जाल्लें कसा सुरू जाल्लें म्हणून तुमकां समज सांगता म्हणल्यार भगवद्गीते म्हणून एक आसा म्हणून म्हाका गोतून नाशिल्लें. हांव शिकिलो एक मिशनरी स्कुलांत. त्या मिशनरी स्कुलांत दिवसे म्हाका बायबल शिकून दिता सकाळी मी सान आसन तेंच बॅकग्रावंड मिगेलें बायबलच बॅकग्रावंड भगवद्गीता म्हणून एक आसा म्हणून गोतना म्हाका आमगेलें दुरादृश्ट कळ्ळें. कडेन फोट जालें मागीर म्हगेलें SLC जालें मागीर एक भगवद्गीता एक्सपोजर मेळ्ळें म्हाका. तें दवरता म्हाका भगवद्गीता म्हणून एक आसा म्हणून गोतना बायबलाची बेसीस जावन आशिल्लें. बट भगवद्गीता एक वाचचें सुरू केलें मागीर ताजें एक अंडरस्टँडींग कळसर कितलें लायक आसा आमकां शिकोवन दिवची शिकली आशिल्ली म्हणून तें अध्ययन करता आशिल्लो. म्हाका तशी गुरू मेळ्ळीची तांगेल्या अंडर गायडन्स दिता आशिल्लो. हांव ऑफिसाक काम करता हांव सांगलां बॅकग्रावंड आध्यात्मीक बॅकग्रावंड आशिल्लें योगा ध्यान मन शांत जावन आशिल्लें. एका ऑफिसांत हांव सिनियर वायस प्रेसिडेंट जावन आशिल्लें एकांत. सिनियर वायस प्रेसिडेंट म्हणून नॉर्मली कॉर्पोरेट वर्ल्डात चड बोड तांकां कोपचें चड उडचें चड एक दर्प चड आसता. सिनियर पोजिशन आशिल्लें तेन्ना तांगेलें एक बिहेवियर विंगड आसता. सो मिगेल बिहेवियर भरती विंगड आशिल्लें. केन्ना पडलें शांत प्रशांत कसन काम आसल्यार स्ट्रेस फ्री जावन करचें. सो ताका एकलो मिगेल गुर्ताचो मिगेल गुर्तात न्ही एकलो ऑफिस एक पळोवचा आयलो म्हाका. सो तो म्हाका पळोवन ताका आश्चर्य जालें. एक सिनियर जावन इतलो आरामेर आशिल्लो हांव पळयलो शांत आशिल्लो पळयलो ना हाजें सिक्रेट कसं न्ही म्हणून गेलें. हांव तेणें सांगलें सिक्रेट हाका सिक्रेट कसं ना मरे आमगेलें सनातन धर्मांत योगा वेदांत भगवद्गीता ज्ञान आसा ताजें म्हाका मन शांती मेळटा सर. तो म्हणलो म्हाका भयंकर स्ट्रेस जावन गेलो अशांती म्हाका. ताका तेन्ना अबावट 35 इयर्स प्राय 35-40 भरती स्ट्रेस जाला टेन्शन म्हाका म्हणलो अरे कसन टेन्शन तुका म्हणलें. मिगेले न्ही बायल एक व्हडली जावन 10-15 वर्स जालें आमी व्हडली जाले न्हू सूख ना केन्ना पळयलें झगड आमी डायवर्साक सेपरेट जावन वर्क एक वर्स जालें डायवर्स पेपर सायन केला. पांय हांव वचून सायन करता डायवर्स रेडी केली आमी. म्हाका मना शांती ना ताका कसं करचें म्हणलो. ताका भगवद्गीता वाच दिलें ताका शांती म्हाका भगवद्गीता वाचचें जायना. आतां समस्या कसं म्हणून आमी गेलो तो संस्कृत शिकना जन भगवद्गीता तूं म्हाका गरला ಸ್ವಲ್ಪ सांगा म्हणलो. मिगेल बायल एका पळयता आमकां दोग जाणांक सर भगवद्गीता शिकोवन दी म्हणलो. अशें सुरू जालें आमगेलें हें 2004 सो कसं जालें तागेले घरला गेला हांव ताका मना शांती येवका ताका तागे बायले येवका म्हणून भगवद्गीता सुरू केलें. ताणें हेर दीस डायवर्स सायन करता जालें ताणें पोस्टपोन केलें. भगवद्गीता खंय आयकल्यार ಸ್ವಲ್ಪ शांती मेळटली म्हणून तांगेले घरला गेले तेन्ना तांणी नेबर्स सांगपाक सुरू केलें तांगे लागीं घरच्यांक भगवद्गीता शिकोवचें येताची म्हणून. ते ग्रूप बेळूत गेले भगवद्गीता ग्रूप. ताका सांगलें व्हडली डायवर्स जावचें जाल्यार डायवर्स दाबले ಒಟ್ಟು सुरू केली बामूण बायल जगळ उण जालें मना शांती मेळ्ळी. तांकां एक चेडूं समेत जालें कडेन तांकां एक घराक शांती मेळ्ळें. ताजे ಒಟ್ಟು तांगे सुತ್ತमुत्त घरां आशिल्लीं जन येवंक सुरू केलीं. तांकां सांगलें तें बेळूत गेलें तें ग्रूप 2004 भगवद्गीता सुरू जाल्लें. एकल्यांक ಸ್ವಲ್ಪ शांती मेळटा भगवद्गीता शिकले पळय एक धैर्य मेळटा मना शांती मेळटा. ते शांती तांकां शांती मेळटा विंगडा सांगता ताजें तें सांगून हें हगूर एकला सुरू जालें एकल्याल गला सुरू जाल्लें. आतां भरती जनाल गला स्प्रेड जाता आसा. चेडूणें आमगेलें एकल्याल गला सुरू केल्लें भगवद्गीते आतां 1000 जनाल गला पावला. चेडूणें 30 जन भगवद्गीता टिचर्स रेडी जालीं आचार्यनीस तांणी भगवद्गीता शिकोवन दिताची. कसं आसा हें कोण कोण शिकताची तांकां एक मना शांती मेळटा कोण कोण शिकताची तांकां एक धैर्य मेळटा. खंय घरला एक अशांती आसा बामण बायल सेपरेट जाता ते एक शांती जाता. मागीर चेडवान शिकिल्ल्यानी एक विशेश जालें चेडूं भगवद्गीता क्लास येता तशी बापूस म्हणून बापूस हावसू तांकां चेडवांक खंय पूण एक घरला किरकिर करता म्हणून भगवद्गीता क्लासा भेटली. ते चेडवान भगवद्गीता क्लासा येयले तेन्ना तांगेलें ज्ञान बेळूंक सुरू जालें. हांव पसून झगड करचना तांकां सांगताची शांती
ओके सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आसा तुमी तमोगुण चेड रजोगुण आसा सत्वगुण येवका म्हणून हाऊस बापासून ॲडवायस करपाक सुरू केलें हाऊस बापासून चेडू आनी परिवर्तन पळोवंक सुरू केलें त्यांनी येवच सुरू केल्याची तशी हें कसं न्हय भगवद्गीते बेळूच सुरू जालें सुमार कडेन बेळवलें आतां कडे पक्षा हजार इतले जन भगवद्गीते इन्वॉल्व जालीचे आमगे हजार इतले जन शिकता भगवद्गीते आनी हें वर्स वर्साक बेळवत आसा आमगेलो भरती प्रयत्न हें देवाल दय हें कसं जालें अशें करता करताची हें भगवद्गीता करतना आमगे देवाल सहाय्य आमकां लायक येवचो देवाल एक आशिर्वाद आमकां लायक मेळटा सुरू केलें एक उदाहरण देवाल आशिर्वाद आमी देवाल काम करतना देव कशें आशिर्वाद करता म्हणून आमगे भगवद्गीता क्लास सुरू करता म्हणून म्हाका हांगा केरळांतू कांजनगाडांतू देवस्थानांतू एक भगवद्गीता क्लास दवरले भगवद्गीता बरयशिल्लो त्यात एक मनीस मेळलो एक मंतारो तो 70 इयर्स हांव तो केरळाचो हांव भगवद्गीता क्लास करता म्हणून सो भगवद्गीता क्लास करता म्हगेल्या गांवांतू तागेल्या गांवांतू भगवद्गीता जेन्ना आयकल्लो नाच्यो एक भगवद्गीता क्लास सांग करुया म्हाका सांगलें हांव थंय करचें ना म्हाका हांव ऑफिसाक काम करता तूं कर जाल्यार करी तुका कोऑपरेशन करुया सो तेन्ना तो तागेल कंजनगाड वचून तागेलें गांव एक 150 किलोमिटर दूर म्हणटार आयलो सो आयलो मागीर म्हणलो म्हगेलो हांव क्लास कसो म्हणलो हांव भगवद्गीता आमी क्लास आमगेलो भगवद्गीता आमगेले गांवां स्प्रेड येवका हांगा राजकीय सपोर्ट ना आमगेल्या गांवांत आमी कसंय करता म्हणल्यार राजकीय हातून सप्रेशन करताची विंगड जातीच्यांक गव्हर्मेंटाची संबळ दिताची तांगेले धर्म प्रचार करूंक आमी कसंय करचें गेल्यार ताका प्रॉब्लेम करता आबाद करताची भारी कश्ट कसं करचें म्हणलो तेन्ना हांव सांगलें गव्हर्मेंटान संबळ दिवचें जाल्यार तांणी काम कोणाक काम करचाची तांणी काम करचें गव्हर्मेंटाक गव्हर्मेंट पळोवंक येता तूं भगवद्गीता शिकून दिता जाल्यार तूं कोणाक काम करचें म्हणून गेलें देवाल खातीर काम म्हणलो देव पळोवंक येता देवान भगवद्गीता सांगलां मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम पांय तिला पांय दिता तोंड्यान तोंड करता तशें करता भगवद्गीते देवाल काम केल्यार हेच्यान काणुका तुका देव पळोवंक येता म्हूण सांग तितलेंच मागीर विंगड क्लास करता गेलो बद्दल हे मनशाक थंय तागेले भगवद्गीता क्लास करच्याक आमी एक 3000 भगवद्गीता पुस्तकां लायल्यात ताका दिवच्याक तागेले विलेजस दिवच्याक जनाले भगवद्गीता पुस्तक पळयलें ना तांणी सो तें इतलो गोणिचेर आसा ताका ते गोणिचेर घेवन वचचें भारी कश्ट म्हणटारो ताका समस्या कसं म्हणल्यार ते कांजनगाड देवस्थानांत बस स्टँडार वचका बस स्टँडार तागेल्या गांवां वचका 3 बस चेंज करता ओके सो ते केरळांतू कुलीच्या कामाची भरती उपद ताची ते चेडवाच्याक देवाच्याक तो रिटायर जाला ताका दूड ना इतलें कश्ट तें व्हरच्याक हांगून थंय व्हरच्याक ताका कोणी सहाय नाची तो बसलो आमकां आयकूत ना आमी भितर आसाची सो तेन्ना कोण एकलो मनीस येवन कार केलें तूं खंय वचका बस स्टँडार वचका म्हणून तें हें काण गोणिचेर काण कारान दवरलें थंय गेल्यार बस स्टँडार गेल्यार तागेले हे गांवां कांजनगाड ते गांवां वचच्याक 3 बस नॉर्मली 3 बस चेंज करता चेडवाचे देवाचे हक्क दिकत ना जायना दूड ना गेले पुण्याक त्या दिसाक 12 घंट्यातू दिवसाक 24 आवर्स एक बस आसा डायरेक्ट बस एक डायरेक्ट बस ताण वता ते डायरेक्ट बसीन राबून सोडा 3 बस चेंज करच्या गती ना तेन्ना तागेले बस कोण कोणी भितर आशिल्ल्यान येवन निमगेले तागेले फ्रेंड बशिल्ले बसार तूं खंय वता म्हणलो गांव वचसा म्हणून तें मोठी काडलें वयर दवरलें कुली कामाचें ना गांवां वचून पावलो गांव पळयता फ्रेंड म्हणलो म्हाका म्हगेली कार येता घर लाई कारान तूं हांव तुगे घरा व्हरून सोडता म्हणलो ते मोठे व्हरून घरा दिले एक कश्ट नाशी ते कशें म्हणून आलोचन कोच सादिना देवाल कृपे कशें म्हणून देवाल करुणे देवाले दय कशें म्हणून सांगचें ना सो तागेले भगवद्गीते ते घरा पावले ताका धैर्य येयलें ओ देव म्हाका सहाय करता कोण सहाय करना देव सहाय करता म्हणून आमकां एक सांग करचें आमी हांगा आसाची कडेन थंयचे लोकल ऑर्गनायजेशना वट्ट सरून ताणें भगवद्गीता सुरू केलें सुरू करून 1000 जनाक भगवद्गीता सत्संग चल्ले कडे पक्षा 40-50 हजार जनाक भगवद्गीता पावला एकलो म्हणटार 70 इयर्स एक कश्ट ना पॉलिटिकल सपोर्ट ना जनल सपोर्ट ना ओके कडेन रे ऑर्गनायजेशन ना तशें जालें बेळवता गेलें आमकां हें काम करतना देवाल सपोर्ट देवाल सहाय कशें येता म्हणून लेक्चर येना तशी अद्भुत सहाय येता देवाल भगवद्गीता काम करतना ते आमगेले ಒಟ್ಟು ಜರ್ಲಾಂಗ್ ಸರ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಲ್ಲ ಅನುಭವ
कडेरी आमी स्कुलान शिकप सुरू केलें. स्कुलान शिकप सुरू केली. स्कुलान म्हळ्यार आमगेले सुमार टिचर्स स्कुलान सुरू केलें. थंय एक पळयल्यार कसो कसो बारीक समस्या आमगेलो गव्हर्मेंट स्कुलांत कन्वर्शन भरती जनाक आमगेले धर्मा ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು कन्वर्शन कसं झालं दूर देऊन कन्वर्ट करताचे बाप्पूस एक धर्म बायल एक धर्म चेडूं टोटली कन्फ्युज्ड कळ्ळें तांकां शिकोवचें सुरू केलें त्या चेडवांक एक धैर्य मेळचें सुरू केलें कन्फ्युजन गेलें क्लॅरिटी सुरू केलें तांणी पुरो आमकां सांगचें सुरू केलें आमकां एक धैर्य येवचें सुरू जालें जिवनांत म्हणून तें आमकां उत्साह दिलो तशें आमी बेळोवत गेलें हें भगवती सुरू जाल्लें एकल्याक गेल्लें डायवर्स प्रॉब्लम सुरू जाल्लें कडेन आमगेले भगवती देवाल दये कशें येता म्हूण कळ्ळें आमकां तशी देवाल दये भगवती त्या कार्यान प्रत्येक एक जेन्ना देवाल साहेब कशी येता म्हूण आमकां दोळ्याक दिसता सुरू जालें तशें जावन हें बेळोवतच डायवर्स येवचें थापलें कडेन ऑफिसांत स्ट्रेस अशें उण जालें ऑफिसांत हें जेवचें कडेन सुसायड करचें वतली सुसायड करचें सोडलें कळ्ळें डिप्रेशन आशिल्लें डिप्रेशन गेलें हें भगवद्गीतेचें परिणाम असलें भगवद्गीतेचें भक्ती पुस्तक तयार जालें भक्ती जेन्ना टिचर्स तयार जाली हें भगवद्गीता एक्टिविटी बेळोवत वतस देवाल दयेनी आमगेले विशय आमगेले हें समजायचें हें भगवद्गीता सगळ्यांक पावता तर घर घर गीता म्हणून प्रत्येक घरला ही भगवद्गीता सुरू जालें हें बेळोवतस